हळदोणचो तरणाटो जानूस गोन्साल्विसाक मरण आयल्यार 1 म्हयनो जालो. गोंय मेडिकलाच्या दोतोरांच्या निश्काळजीपणाक लागून जानूसचे अंतिम संस्कार करपा खातीर जानूसच्या घराब्याक मेळोंक ना. राज्याचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे दुखी जावन जानूसच्या घरा वचून तेंको दिल्लो. तशेंच आल्दोणा खातीर तात्काळ सेवा दिवपाची सोय करपाचें उतर दिल्लें. मात तांणी तें अजून पुराय केलें ना अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयलो. 23 तारखेर यानुस गोन्साल्विसाच्या मरणाक 1 म्हयनो कंप्लीट जालो. एकोणतीस तारखेर ताचो अंतिम संस्कार जावपाचो आसलो, पण तो जावंक शकलो ना. आनी कित्याक जावंक शकलो ना हे सबंद जगाक खबर कळयली आसा. 30 तारखेर हेल्थ मिनिस्टर सर्गेस्त यानुस गोन्साल्वीस हाच्या घरा गेलो. तांची विचारपूस केली, संवेदना व्यक्त केल्यो आनी गाडयेन बसता आसतना मॅसेज टायप केली आनी तुमकां सगळ्यांक धाडून दिली. सामकी फास्ट मॅसेज सगळ्या पत्रकारांक आनी कांय आपणाच्या इश्टांक बऱ्या मागप्यांक धाडून दिली. ही मॅसेज कितें आसली तुमकां खबर आसा. यानुस गोन्साल्विसाचे आवय विवेद गोन्साल्वीस हेचे कडेन आनी ताची भयण आनी तेचो भाव तेच्या परिवारा कडेन चर्चा केल्या उपरांत तेंच्या परिवारान हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागणी केली की जो दुर्दैवी प्रकार म्हज्या चल्या कडेन जाला असलो दुर्दैवी घातकी प्रकार आनी कोणाकूच जावचो न्हू. त्या खातीर हळदण्या जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंयसर इमर्जन्सी सर्वीस प्रोवायड करची, जेणे करून हळदण्या वाठारांत रावपी सगळे लोक त्या इमर्जन्सी सर्विसीचो लाव घेवंक शकतले. ज्या दिसा फुटबॉल ग्रावंडाचेर यानुस गोन्साल्वीस पडलो त्या खिणाक जर तेका एम्ब्युलन्स मेळ्ळी, त्या खिणाक जर आल्दोना प्रायमरी हेल्थ सेंटरार तेका इमर्जन्सी सर्वीस मेळ्ळी जाल्यार यानुस गोन्साल्विसाक मरण येवचें नासलें हें तेचे आवयन आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक सांगलें. आनी हेल्थ मिनिस्टराक हे बाब पटली आनी त्याच खातीर एकदम तेणी रोखडेच गाडयेन बसोन मॅसेज घातली, सगळे पास केले आनी सांगले की रोखडीच इमर्जन्सी सर्वीस युनीट आल्दोना हेल्थ सेंटराचेर चालू जातली. त्याच बरोबर 108 ही सर्वीस ही गाडी आल्दोना प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर स्टेशन जातली. आयज 1 म्हयनो जालो यानुस ह्या संवसाराक सोडून गेल्यार आजून 108 ही आल्दोना प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर स्टेशन जावंक ना. तात्काळ सोय दिवपा खातीर मंत्र्याक इतलो वेळ कित्याक लागता असो प्रश्न अमरनाथ पणजीकारान केलो. तशेंच ह्या प्रश्नाची मंत्र्यान जाप दिवची अशी मागणी केल्या. 1 म्हयनो जालो ही जी सर्वीस इमर्जन्सी सर्वीस दिवंक जाय आसली तिका 1 म्हयनो लागोंक शकना. आमी पळयलां की गोंयचो मुखेलमंत्री एम्सांच्यान जेन्ना गोंयांत पावलो तेन्ना मुखेलमंत्र्याक ICU युनीट हें तेच्या घरा कडेन कांयच वरां भितर थंय सेट जाता. जर मुख्यमंत्र्या खातीर ICU युनीट तेच्या घरान सेटअप हो लागता कांयच वरांनी जाल्यार ही इमर्जन्सी सर्वीस आल्दोना प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर म्हयनोभर जालो जाल्यार कित्याक स्थापन जावंक ना.
सरकारा कडेन पयशे ना, सरकारा कडेन यंत्रणा ना, काय सरकाराक ही सर्वीस प्रोवायड करपाची जबाबदारी आपणाक अशी दिसना. आमी मानता की आयज सरकार ना, काम सवकास चलता. जातली ती इमर्जन्सी सर्वीस आयज फाल्यां जातली, पण 108 जी गोंयांत सर्वीस ऑलरेडी आसा ती एक गाडी 1 तारखेच्यान जावं 2 तारखेच्यान कित्याक चालू जावंक ना हेचें उतर हेल्थ मिनिस्टरान दिवचें. येता त्या 2 दिसांनी तात्काळ सोय दिवपी ॲम्ब्युलन्स तरी दिवची अशी मागणी केल्या. तशेंच मंत्रीन दिल्लें उतर पुराय करपाक शकना जाल्यार तांणी राजिनामो दिवचो अशी मागणी पणजीकारान केल्या. काँग्रेस पार्टी आनी हल्दोना काँग्रेस ब्लॉक मागणी करतात की 108 ही जाता तितली बेगीन 1-2 दिसांनी ही सेवा हल्दोना प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत चालू करची. आनी तेन्नाच आमकां दिसतलें की हेल्थ मिनिस्टर जो 30 तारखेर यानुजाच्या घरा पावलो तो खरेंच दुखी आसलो, ताका खरेंच दूख जाल्लें आनी त्या दुख्खान तेणी ही सेवा दिवंक जाय आसली तो विसरलो. पण आयज तरी आयच्या खिणाक तरी तेणी ती दिवची.